सर एक जो इशू हालींच चल्ला तो आग्वाद फोर्टाचो की फ्रीडम फायटर म्हणटात ते लिकर बीन सेल करताले ताचेर एक्सायज डिपार्टमेंटान लायसन तांकां दिल्लें हांव चॅक करता तुमचे डिपार्टमेंट एक्सायज हांव चॅक करता आमी आसा आग्वाद सेंट्रल जेल आणि जो इशू जाल्लो गेले 2-4 दीस जाले इशू जाल्लो की स्वातंत्र्य सैनिकांनी एक इशू आदार केल्लो की हांगा जे फूड कोर्ट आसा थंयसर सोरो विकता म्हणून आणि हे हितून स्वातंत्र्य सैनिकांनी नाराजी व्यक्त केल्ली आणि त्यातून न्यूज वताना आमी बीन हांगासर पडले तेन्ना टेबलां बीन आसली पूण त्या उपरांत इशू जाल्या उपरांत हांगाली जी टेबलां बीन आसली आनी तो फूड कोर्टाचो तो गाडो आहा तो सद्या तरी बंद आसा आणि तेंचे कडेन जेन्ना संपर्क साधलो तेन्ना विचारलें तेन्ना ते म्हणटा आमी जर कितें तरी इव्हेंट बीन आसता स्पेशल जे इव्हेंट बीन आसता तेन्ना परमिशन घेवन हांगासर ते फूड कोर्ट चालू आसता परमिशन घेवन दिवपाचें नाजाल्यार बाकी आमच्या हांगासर एक्टिविटीज तश्यो कांय नासता म्हणून आनी सद्या तरी हांगासर ज्यो हें आसले ते सगळे बंद आसा स्टुडंटा खातीर हांव श्यामसुंदर फुट्टे आग्वाद सेंटर जेलचें